नमस्कार, हांव सुविधा पेडणेकर. प्रुडंट मिडियाच्या पंचपक्वान ह्या कार्यक्रमान तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो येवकार. आयज हांव तुमकां दाखयतलें आंब्या पासून मोदक आनी पणसाच्या पानाचो तशेंच पणसाचो केल्लो कोन. आतां पळोवया आंब्याचे मोदक. मोदक तर आमी सदांच कसले कसले करीत असतात, पण आयज स्पेशल हांव तुमकां दाखयता की आंब्या पासून केल्ले मोदक. आतां चवथ येतली, श्रावण येतलो, सो तुमी घरा करात आनी आयज काल भुरग्यांक भायल्या खावपाची खूब संवय आसा. सो मोदक करून तरेतरेचे मोदक, आयज चॉकलेटचे हेजे तेजे सगळे मोदक करता. सो तुमी हेय मोदक करा, मुद्दम गणपतीक नेवेद दाखया आनी भुरग्यांकूय खावपाक घाला. आता पळोवया आंब्याच्या मोदकाचें साहित्य. त्या खातीर 1 कप तांदळाचें पीठ, 1 कप सय, 2 आंबे, काजूचे कुडके, गांवठी तूप. ह्या आंबे हांवें एक आंबो हांवें बारीक कापून घेतला आनी एक आंबो हांवें मिक्सरान पल्प लावन घेतला. वेलची, गोड आनी जाळफळ आनी अर्दे कप उदक. अर्दे कप उदक म्हणल्यार कित्याक 1 कपाक न्हू हरशीं आमी 1 कप उदक घालता, पण आयज अर्द कप उदक कित्याक घालता जाणा, कित्याक की आमी अर्द कप आंब्याचो पल्प घालतली त्या खातीर. आतां कृती पळोवया. हे अर्दे कप उदक घातला, तितून गांवठी तूप घातला. हे अर्दे कप आंब्याचो पल्प, जसो उखळपाक लागलो न्हू की तितून तांदळाचें पीठ घालपाचें. धापून दवरपाचें, एक 10 मिनटां धापून दवरपाचें आनी तेज्या उपरांत तें मागीर मळपाक घेवपाचें. आतां आमी पळोवया सारण. त्या खातीर पयलीं आमी इल्लेशें हेतून तूप घालून घेवया. हे एक कपाक अर्दे कप गोड घेतला. गोड जशें वितळे की तातूंत मातशें वितळून या, वितळ्या उपरांतूच ह्या 1 कप सय घालपाची. सय मातशी भाजून जाली न्हू, बरी मातशी परतून घेवपाची. सय बारी परतिली न्ही, सारकें पळयपाचें आं की भितरलें गोड सगळें मेल्ट जाला जाल्यार. मागीर तितून हे आंबे बारीक करून दवरल्या ते घालपाचे. एक लक्षान याद दवरा, ही सय न्हू खूब वेळ दवरूंक फावना, कित्याक जशें जशें गोड मातशें घट हें करपाक लागता न्हू की मागीर न्हू पंचकात मातशी घट जाता. सो पंचकात न्हू सामकी घट्ट जावपाक दिवपाची ना, म्हणजे खाता आसतना मागीर ती घट लागता म्हणून. तेतून इल्ले काजूचे कुडके घालप. जावपाक येयली की वेलचीची पूड आनी गोड येयले म्हणजे तेतून जाळफळ हें जायच, कित्याक गोडाच्या जिन्नस जेन्ना करता पळय तेन्ना जाळफळ घालता पळय तेजी एक स्मेल मातशी वास वेगळोच लागता, टेस्टीकूय वेगळोच लागता म्हणून.
सगळी बरी एकजीव करपाचे, मातशें सुकें करपाक दिवपाचें आनी बंद करपाचें. हे आमी जे उबेक पीठ लायिल्लें पळय ते बरें सामकें तुपाच्या हातीक लावन न्हू बरें सामकें बरें म्हणजे एकदम मोव जाता तशें तितलें जितलें तुमी चोळून चोळून म्हणजे बरें सामकें मोव करतले पळय तितले तुमचे मोदक न्हू सामकें बेस्ट जातले, कळ्ळें न्हू. सो हे हांवें अशा तरेन हे पळय हें करून दवरलेलें आसा. हें पळय म्हणजे सामकें पळय अशें सामकें इतलें मोव जावंक जाय पीठ, कळ्ळें न्हू. सो आतां पळोवया आमी मोदक कशें करपाचे ते. कशें आसता जाणा, पयलींची बायलां कितें करतालीं, हातीन सगळ्याक लादयो करतालीं, हातीन मोदकाचें हें करतालीं, बरी तेका मिरी घालतालीं. पण आतां टायमा खातीर सगळीं वर्कींग आसता आनी ते इतलें सगळें हातीन करपाक सगळ्यांक टायम ना. सो हांव चडशें न्हू हातीन करताच हांव, पण चडशें म्हाजें न्हू हें अशें पळय मोदकाचें फॉर्म येता. सो हितून मातशें तुमकां फास्ट जाता काम. सो आतां आमी पळोवया की कशें मोदक करपाचे ते. त्या खातीर न्हू आमी मोदकाक अशें ह्या फार्माक न्हू अशें तूप लावपाचें. तूप लावंक जाय आं, नाजाल्यार न्हू तें सुटना. सो हे लायल्या उपरांत हो बरो असो मोव करपाचो आनी असो एक एट ए टायम तुमकां 3 जाता. असो मातसो तुपाचो हात लावन बरें म्हणजे एकदम भितर अशें पातळ जाता पळय तशें सामकें पातळ अशें करून घेवपाचें. वयर जे एक्स्ट्रा आसा पळय ते काडून दवरपाचें. आनी हें करपाकूय इजी, ल्हान भुरग्यांक सुद्दां हाडून दित न्ही आनी चवथीच्या दिसांनी घे करा म्हणून जाय जाल्यार तुमकां करपाक भुरग्यांक इजी हे. म्हणजे भुरग्यांकूय एक टायमपास कसो चल बस मोदक केलें हांवें म्हणपाक दाखोवपाक मेळटा न्हू म्हणून. अशें ओपन केलें न्ही की तुमचो मोदक रेडी. हे पळय सामकें इजी. आनी एकदां तुमकां दाखयता. हे पळय सारकें अशें तूप लावपाचें. पण हे रेडी जाल्या उपरांत आमी हेका एकदां उकड लायिल्ली आसा, पण आतां आमकां तें परत एक 10 मिनटां 8 ते 10 मिनटां उकड लावपाचें आसा. हेका चडूय बी उकड लावंक जायना, कित्याक जाणा हें उकड लायिल्ल्या कारणान जेन्ना चड उकड लायता पळय तेन्ना तें खंय तरी तांदवाचें असल्या कारणान न्हू मातशें वातळ जाता. सो चडांत चड 8 मिनटां. चल हेका मातशें आतां आमी उकड लावन घेवया. हें आसा म्हाजें उकडीचें आयदन. सो हेतून उदक घालपाचें आनी धापून न्हू हें मातशें उखळसर दवरपाचें. तो पर्यंत हाचेर न्हू हळदीची पानां घालपाची. सो हळदीची पानां घातल्या कारणान न्हू मातशें हळदीचो बरो वास येता तेका. हळदीची पानां घालून हे मोदक न्हू हेजेर उकडूंक दवरपाचें. हे बाय अशी बरी वाफ येवपाक दिवपाक जाय आं. बरी वाफ येयली न्हू हे न्हू हितून घालपाचें आनी धापून एक 8 मिनटां वाफ दिवपाची. हे बाय आतां न्ही सारकी 8 मिनटां जाल्लीं आसा. हे बाय हे आमचें आतां मोदक जाले. बंद करुया.
हे मोदक पळय इतले इजी आसा की भुरग्यांक आमी मोबायल ते दिवच्या पेक्षा ह्या फावटी मुद्दम चवथी कडेन कितें करा असले फॉर्म घेवन येया. मार्केटान येला आयदनाच्या शॉपांनी मेळटा. मुद्दम भुरग्यांक न्हू सगळें करून दिया साहित्य आनी भुरग्यांक न्हू मोदक करूंक बसयात. तांकांय बरें दिसतलें की बाप्पा खातीर तेंच्यांनी स्वताच्या हातींतले आपूण मोदक केले म्हणून. आता पळोवया आमी दुसरी रेसिपी. पणसाच्या पानाचे आणि पणसाचे कोण म्हणजे दोणे. सो त्या खातीर साहित्य लागतले 1 कप तांदळाचे पीठ, पणसाचे गरे, 1 कप सय, वेलची. ह्या पणसाच्या गऱ्यांचे हांवें अर्दे कप ग्रेव्ही करून घेतल्या आणि अर्ध्या कपाचे बारीक बारीक कुडके करून घेतला. काजू, गावठी तूप हे स्पेशल हांवें माडाचे गोड हाडला. सो हे माडाचे गोड न्हू मुद्दम तुमी भुरग्यांक ते गोड घालच्या पेक्षा हे घालून दिया. हे जिवाक न्हू सामकें बरें. ते हांवें गोड हे बारीक करून घेतला आणि जाळफळ, पणसाची पानां जी पणसाच्या पानाचे आमी अशे कोन करून घेतली. हे बाय हे अशे एका न्हू हांवें ताज्या वेर हाडल्या हेजे चुट्टाचे. सो हे अशे कोन करून आमी तुमकां हेतून करून दाखयतली. आतां आमी कशें करता तें तुमकां दाखयता. सो त्या खातीर आमी इंडक्शन चालू केलां. हेतून आमी अर्दे कप उकड लावपाक अर्दे कप उदक घातला. उदक आमी जशें मोदकाक सांगलेलें पळय अर्द कप उदक घातला. कित्याक हरशीं आमी 1 कपाक 1 कप घालता पण अर्द कप उदक घातला कित्याक की आमी भितर 1 चमचो गावठी तूप घातला. आनी जशें हे मातशें तापोवंक येयलें न्ही जशें उदक खतखतपाक येयलें न्हू की हो पणसाचो जे आमी मिक्सरार लावन घेतला पळय ते भितर घालून दवळपाक जाय. जशें हेका उकळी येयली की भितर आमी 1 कप घेतला ते तांदळाचें पीठ घालपाचें. बारीक करून बरें धवळपाचें. बरें धवळ्ळे की मातशी गाठी भितर उरता जाल्यार बऱ्यो अश्यो मोडपाच्यो आनी जशें मोडून जालें की हे सगळें काडपाचें आनी धापून मातशी ऊब लावपाक दवरपाचें. आतां पळोवया आमी सारण कशें करपाचें तें. बावल घेतला तितून आमी गोड घालुया आनी 1 कप तूप घालुया. तूप घातलें की भुरग्यांक हे काळे दिसतले पण हे न्हू काळे गोड आसा खरें पण हे जिवाक सामकें बरें. बरें गोड वितळ्ळें न्हू की भितर आमी हे पणसाचे गरे आनी ही सय हे दोनूय नग घालून हे बरें अशें मिक्स जालें की भितर इल्ले काजूचे कुडके घालून मिक्स करप. वेलची घालप आनी गोड येयले म्हणजे जाळफळ येयलेच. जाळफळा शिवाय तेका बरो सुवास येना. सो थोडेशे जाळफळ किसप. बरें मिक्स जालें. गॅस बंद करप आनी हें काडप. हिका उकड येयल्ली आसा सो ही बरी अशी मोव हातीन सामकी मळून घेवप. सो हे पळय अशें मोव मळून अशें सामकें मोव जावपाक जाय पळय अशें मोव मळून घेवप सामकें. कळ्ळें. हो कोन केला पळय आमी
तितून हे अशें पीठ घालप आनी दोनी बोटांक न्हू ह्या तूप लावप आनी अशी बोटां भितर घालप आनी न्हू हे बरें सामकें पळय अशें म्हणजे कोन कसो जाता पळय आयस्क्रीमचो तसो दोणो कसो सारको तो असो लावन घेवप लावन पातळ करून काडप म्हणजे बरो पातळ करप म्हणजे खाता आसतना तो दाट दाट लागपाक जायना. मागीर भितर अशें सारण भरप हे भरले हे वयर जे आमी हें केलां पळय तें बरें अशें पातळ अशें करून घेवप. अशा तरेने कोण तयार आसा. ह्या वर्सा तुमी मुद्दम चवथीक कितें करा कोण तयार आसाच हे केल्या उपरांत ऑलरेडी हेका आमी ऊब लायिल्ली आसा पिठाक सो हेका थोडे वेळ आमकां आतां वाफ घेवपाची आसा. हे उकडीचें पात्र सो उदक घालून हेतून उदक तापोवंक दवरप. उदक तापलें की तो पर्यंत हेका हळदीचें पान घालून हे कोण अशें वाफोवंक घालप. सेम प्रोसिजर जशें आमी मोदकांक केल्लें तशें घालप धापप आनी एक 8 मिनटां चडांत चड दवरप. हे पळय सारकी 8 मिनटां जाल्लीं आसा. आतां हेका ऊब लागलेली आसा. बरी ऊब लागूंक जाय हां हेका. हे पळय ऊब लागली बंद करप. हे पळय अशा तरेन सारकी 8 मिनटां ऊब लावन चड ऊब लायल्यारूय हेजे मोदका भशेन वयले हे तांदूळ असल्या कारणान मातशें वातळतात सो चड ऊब लावप ना. सो ह्या वर्सा चवथीक तुमी कितें तरी नवे भुरग्यांक आयस्क्रीमचे कोन कशें करून दियात. भुरगीं आवडीन खातलीं आनी स्पेशली सांगता तुमकां की तुमी माडाचे गोड हाडून मुद्दम घालून करात कित्याक माडाच्या गोडान न्हू चड टेस्टी लागता आनी आमचे ऑथेंटीक पयलींचे लोक माडाचे गोडूच घालून करताले. सो अशा तरेन हें आसा पणसाच्या पानांतले पणसाचे कोन. अशा तरेन आमचे दोन्ही रेसिपी तयार आसा. हे आसा आंब्याचे मोदक आनी हे पणसाच्या पानांतले पणसाच्या पासून केल्ले कोन. हेतून कसलेच आर्टिफिशियल आमी यूज करूंक ना. हे ह्या दिसांनी मेळत आसता. आंबे म्हण पणस म्हण पणसाची पानां म्हण सगळे आमी जिन्नस जे आसा पळय ते आमी घरांतले जे घराच्या लोकांच्या घरान आसता तेच सामाग्रीन केला. सो हे मुद्दम तुमी भुरग्यांक आपल्या करून दियात. हेतून जे सामान आमी कितें घातलां पळय ते डिस्क्रिप्शन बॉक्सान बरयल्लें आसा. सो तुमी ते मुद्दम पळयात आनी मुद्दम ह्या वर्सा श्रावणान करात. भुरग्यांक आनी तुमच्या घोवांक जाणट्यांक मुद्दम करून घरा कित्याक आदली जाणटी हे सगळें खातालीं कळ्ळें न्हू. आनी प्रुडंट मिडिया अशीच तुमी पळयत रावात. नमस्कार. Ba ba da ba.